आयज जातोलें फाल्यां जातोलें करीत निमणें तें जालें एकदाचें। काँग्रेसीचे 10 आमदार फुटून भाजपात गेले आनी आतां सत्ताधारी पक्ष जालो 27 आमदारांचो। ताका लागून आतां युतीची गरज उरली ना। तेन्ना चड करून गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी 2 अपक्ष मंत्र्यां मदल्या कोणाक तरी काडून काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्यांक मंत्री करतले। रातोरात सगळे 10 आमदार अमित शहाक मेळपाक दिल्ली गेले। चड करून बिरेस्तारा सांजे सोपतविधी जातलो। उटंगराच्या पावसाचे फांटभुंयेर बुधवारा गोंयच्या राजकीय मळार व्हडलो भुंयकाप जालो। निमाणे कडेन काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराच्या फुडारपणा खाला विधानसभेत धांव मारली। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या बाबूश मोन्सेराता सयत काँग्रेस आमदारांचो 2/3 गट भाजपात विलीन जालो। राज्यपाल मध्यान राती गोंया पावतली। उपरांत नव्या मंत्र्यांचो सोपतविधी जावं येता। गोवा फॉरवर्डाच्या 3 मंत्र्यां सयत अपक्ष आमदार रोहन खंवटेक काडून उडोवंक शकतात। गोविंद गावडे मंत्री म्हणून सरकारात उरूं येता, तशेंच मायकल लोबोकय मंत्रीपद मेळूं येता। 2/3 of the legislative party wing of the Congress legislative party wing of the Goa unit, they have directly merged into the Bharatiya Janata Party. So that भारतीय जनता पार्टीची 17 ही स्ट्रेंथ आशिल्ली ती ऑलरेडी आता 27 स्ट्रेंथ जाल्ली आसा। भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यात व्हडली मेजर पार्टी म्हणजे 27 हे आमदार भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा। त्या खातीर बाबूच्या बरोबर म्हणजे ताजे आनी 9 आमदार हे भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी डायरेक्टली प्रवेश केला। भारतीय जनता पार्टीचे सरकार घट्ट करपाक मजबूत करपाक आनी आमी जशें म्हणटा की गोंयाक गोंयकारपणाचें जे सारकें सरकार दिवपाक जाय पळय न्ही, आनी गोंय हे जर टिकोवन दवरतले वेवस्थीत रित्या फॉर द फ्युचर प्रॉस्पेरिटी, जाल्यार तेज्या खातीरच म्हणजे हें सरकार जें आसा हें आतां युनायटली भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें गोंयकारांचें सरकार आसा, गोंयच्या लोकां खातीर आसा। जेका आमी म्हणटा की गोंयच्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें शेतकाराचें सरकार आसा, मुळाव्या गोंयकाराचें सरकार आसा आनी तें करपा खातीर लोकांचो सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक काही प्रमाणांत म्हाका दिसतालें की त्रासूय जाताले। हांव फाटल्या 3 म्हयने एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आसतना म्हाका जाणवलें की काही जाणांक बरेचशे त्रास जाता। ओके, ते त्रास जावचे न्ही खंयच्याच बाबतींत म्हणून हो घेतलेलो निर्णय आसा। ते त्रास जावचे न्ही म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या पार्टीत विथ द रिस्पेक्ट टू द हायकमांड म्हणजे तांकां सांगून तांच्यांनी दिल्ल्या निर्णयाचेर हो निर्णय जो आसा हो आमी घेतलो। आत्तां आमी म्हटलां फक्त आमी मर्जर केला, अजून बाकीचो कसलोच निर्णय जावंक ना। तो निर्णय फाल्यां जातलो। 10 आमदारांचे 2/3 विलिनीकरण हे कायद्याचे फासकेत बसता। जे 5 आमदार काँग्रेसीत आसात ते अशे प्रताप सिंग राणे, रवी नाईक, दिगंबर कामत, लुईझिन फालेर आणि अलेक्स रेजिनाल्ड। आणि जे 10 आमदार भाजपात गेले ते अशे थेयचो आमदार निळकंठ हळर्णकार, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांताक्रुजाचो आमदार टोनी फर्नांडीस, सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा, नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायस, वेळीचो आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, केपेचो आमदार बाबू कवळेकार आणि काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस। 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान आयज भायर सरून एक गट करून आज भाजप आमी प्रवेश केल्लो आसा आणि एकच उद्देश लक्षात घेऊन की ज्या पद्दतीन भारताचे प्रायम मिनिस्टर परत एक फावटी नरेंद्रजी मोदी आयले उपरांत काम करपाक सुरवात केल्या। गेल्या 5 वर्सां त्यांनी काम केल्लें आसा। आता जे मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर सावंत आसात ते नवीन आसून सुद्दां म्हणजे CM पहिलेच फावटी जाल्ले आसात, तरी देखून आपले परीन भरपूर काम करपाचो प्रयत्न करतात। आणि खऱ्या अर्थाने जे असे CM काम करता आसतना आमी इतली वर्सां विरोधकां आसातच आणि परत विरोधकाच रावप आणि आमच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट ठप जावप हे नाका आसलें। आमकां भाजपाचे हातय बळकट जातले आणि आमच्या मतदारसंघाची कामां जातली आमच्या भुरग्यांक। काँग्रेस आमदारांचे विलिनीकरणाक लागून भाजपाच्या आमदारांचो विधानसभेतलो आंकडो वाढून 27चेर पावला। पयलीं भाजपाचे 17 आमदार आशिल्ले, आता तातूंत 10 जाणांची भर पडल्या। ह्या विलिनीकरणा उपरांत गोवा फॉरवर्ड आणि 3 अपक्ष आमदारांचे कितें जातलें खबर ना, पूण विधानसभेत सद्याक भाजपाचे 27, काँग्रेसीचे 5, गोवा फॉरवर्डाचे 3, मगोपाचो 1, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो 1 आणि अपक्ष 3 आमदार आसात। Now coalition will depend on how the BJP wants it to go forward. Yeah, let the party high command and the Goa BJP core group and the ministers and the MLAs, legislative party of the BJP decide how to go ahead. We have 3 more years to go. We have always taken lead to strengthen the party. And this is one of whether no, whether it is one or no, earlier also, today also, we will always take whichever party we belong to
as a legislator today, we have to support that party. We have to strongly be behind that party. So no decision is taken on Goa Nothing. forward and Today, the main decision today is all the MLAs will go to Delhi to meet the party president and also the acting president of the party. Who is when are they? today. Tonight. We are all going. पक्षान आपल्याक जबाबदारी दिल्यार आपूण ती सांबाळपाक तयार आसा अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. गोंयांतले ह्या राजकीय मोहिकापाचेर ताणें खंत उक्तायल्या, पूण लोक तांकां धडो शिकयतले अशें ताचें म्हणणें. The BJP is overloaded, and if these people who are being so selfish, forgetting about the interest of the people who have voted for them, I think they will have to pay. It is unlikely that it will create any good for them, even in their constituency. Goans don't deserve this. They deserve a good opposition. Always remember, our opposition is required. If the Goans want the opposition, and if they feel that I should take the lead, and if Goans feel that I can take the lead, I will not step back to take the lead as far as the opposition in Goa is concerned. I will take it upon me to oppose all bad things the government are going to do. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चावरिया.